नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. फुडले 100 दीस महत्वाचे. मोदी सरकाराचे 10 वर्सांचे काम फुडल्या 5 वर्सांचो प्लान दर एकल्या मेरेन पावयात. प्रधानमंत्री मोदीचो कार्यकर्त्यांक जैताचो मंत्र. लोकसभा वेंचणुके आदी निमाणे बीजेपी राष्ट्रीय परिषदेत बीजेपी एनडीएचे 400चे टार्गेट सेट. काय गजालीक लागून बीजेपी कडच्यान पैसा आशिल्ल्यांक बीजेपी कडेन ओडपाचे कार्यकर्त्यांक टार्गेट. मोदी जी को जय श्री राम. मोदी जी को जय श्री राम. फुडले 100 दीस महत्वाचे. मोदी सरकाराचे फाटल्या 10 वर्सांचे काम फुडल्या 5 वर्सांचो प्लान प्रत्येका मेरेन पावयात. प्रधानमंत्र्याचो कार्यकर्त्यांक उलो. लोकसभा वेंचणुके आदी बीजेपीची निमाणी राष्ट्रीय परिषद दिल्लीत जाली. राम मंदिर निर्माणा खातीर प्रधानमंत्री मोदीचो भोवमानूय जालो. आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा. बीते वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिला है. हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है. किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जिस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा ना हो. आपको उन्हें पिछले 10 वर्षों के काम और आने वाले 5 वर्षों के प्लान, इसके विषय में जरूर बताना है. मैं आपको उन्हें नमो ऐप पर विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए हमें उसको जोड़ना है. वो हमारा एम्बेसडर है. जो किसी भी कारण से अभी भी भाजपा से दूर है, उन तक हमें पहुंचना है. बीजेपी 370चे एनडीए धरून 400चे टार्गेट सेट. संरक्षण मंत्री राजनाथ उलयलो. साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले की ये आखिरी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है. ये 370 सीटों का आंकड़ा छूने का सामर्थ्य भारत की राजनीति में किसी के पास है तो भाजपा के पास है. हर कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए 400 पार. और यह संकल्प हमें इस बैठक से लेकर अपने अपने राज्यों में जाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है. जनते खातीर सुटी घेनासतना काम करपी फुडारी परत हाडात. 3-3 महिने सुटयो घेवपाक परत घरा धाडात. एक और हर साल 3 महीने विदेश में वैकेशन करने वाला नेतृत्व है और दूसरी ओर 23 साल से एक भी छुट्टी न देने वाला कर्तृत्ववान नेतृत्व. एक और दिशा विहीन राजनीति है, दूसरी ओर एक युग दृष्टा नेता के नेतृत्व में महान भारत की रचना को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है. देश की जनता को हमने बताना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणे पोरसकड्या हायवेर मोटार आनी मोटरसायकलीचो एक्सिडेंट. थळावो 57 वर्सांचो अजित च्यारी हॉस्पिटलांत व्हरतना सोंपलो. पेडणे तालुक्यांत 24 वरांत आनीक एक फेटल एक्सिडेंट. 2 दिसां आदी पेडणे पोरसकडे म्हामार्गार एक कंटेनर उमथल्लो. नमस्कार. काल सांजे 5 सुमार हरमल हांगा एक एक्सिडंट जाल्या. त्याच्या उपरांत आयज परत पोरसकडे पेडणे नॅशनल हायवे 66 हांगा रस्तो क्रॉस करी आसतना एक्सिडंट जाल्या. ह्या एक्सिडंटान 57 इयर्स जे अजित वसंत च्यारी हे जे पोरसकाड्याचे आसात ते तांकां मरण आयल्या. एक महाराष्ट्रांतल्यान 4 व्हिलर गाडी जी आसा येत आसतना हे जे अजित वसंत च्यारी जे आसात क्रॉस करत आसतना तांकां डॅश केले आनी ते थंय जाग्यार पडले. त्याच्या उपरांत तांकां ट्रिटमेंटा खातीर व्हरत आसतना तुये हाडल्या उपरांत तांकां मृत घोशीत केल्लेले आसात. सद्या पेडणे वाठारान जे एक्सिडंटाचो जो नंबर्स आसा दिसान दीस वाडत आसा. कारण काही जाग्यार आतां क्रॉसिंग करतना प्रॉब्लम जाता. आतां सद्या आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा जो अजित वसंत च्यारी जे आसात ते रोड क्रॉस करी आसतना तेंचेर धपको दिलो आनी ते जाग्यार पडले. त्याच्या उपरांत तांकां हॉस्पिटलान व्हेल्या उपरांत ते मरण आयले, मृत्यू घोशीत केल्या अशें सांगपाक येता. एकंदर सद्या पेडणे पोलीस जे आसात सचिन लोकरे आणि त्याच बरोबर विवेक हळदणकर हे सध्या ते एक्युजाक कस्टडीन घेतलेले आसा आणि फुडले जे प्रोसेस जे आसा करीत आसात.
प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. हरमल हिट अँड रन केशींत स्विफ्ट मोटारींतल्या दोगांक अटक. ट्रकाच्या ड्रायव्हराकय धरलो. रस्त्या कुशीक कार पार्क करून फाटीं फुडें पळयनासतना दार उक्ते केले. त्याच वेळार फाटल्यान येतली स्कूटर दाराक आदून फुडल्यान येतल्या ट्रका पोंदा गेली. साहिल आनी दीप दोगूय भाव सोंपले. एक्सिडेंटा उपरांत स्विफ्ट आनी ट्रकवाल्याच्यो फुज्यो. हरमल महापुरुष देवळा लागसार हिट अँड रन. रस्त्या कुशीक पार्क करून फाटी फुडें पळयनासतना फाटल्यान बशिल्ल्यान दार उक्ते केले. तेच वेळार फाटसून येवपी स्कूटर दाराक आदळून फुडल्यान येवपी ट्रका पोंदा गेली. एक्सिडेंट जाताच ट्रकवाल्यांनी फुज्जो मारलो. जाल्यार स्विफ्टवाल्यानूय बोवाळ जाता ते पळोवन फुज्जो मारलो. हॉस्पिटलांत व्हरतना साहिल सोंपलो. जाल्यार क्रिटिकल आशिल्ल्या दीपान जीएमसीत जीव सोडलो. स्विफ्ट कारीचे तार उक्ते जातना तांकां स्कूटर आदळ्ळ्या म्हूण थंयच्या एका सीसीटीव्हींतल्यान कॅप्चर जाला. तशेंच कांय जाणांनी स्विफ्टाचो नंबर नोट केल्लो. दोशींचेर कारवाय करात. दोनूय गाडयांच्या ड्रायव्हरांक धरात म्हूण राती उसरां थळावे मांद्रे पुलीस स्टेशनार पावले. पयलीं ट्रक ड्रायव्हराक धरलो. एक्सिडंटाक कारण थारिल्ल्या तेलंगणाच्या ट्युरिस्ट नरेश गंथुला आनी बंदी राजशेखर हांकां अटक केली. त्याच्या उपरांत आज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की जे तेलंगणाचे ट्युरिस्ट जे काल पळून गेल्ले स्विफ्ट कारचे ते दोग जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. एक आसा नरेश गुंदाला आनी दुसरो जो आसा बंदी राजशेखर. दोनूय 24 वर्साचे आसात आनी तांकां सद्या कस्टडीन घेतलेले आसात. फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा पेडणे पोलीस करीत आसात. त्याच बरोबर हे साहिल नायक आनी दीप नायक जांकां ह्या एक्सिडेंटान मरण आयलें त्यांच्या घरान एक दुखाचो डोंगरच कोसळलेलो आमकां सद्या दिसपाक येता. साहिल नायक आनी दीप नायक यांचेर जे काल व्हडलो जो दुखाचो डोंगर जो कोसळ्ळा ते लोकांची एकच मागणी आसा जे तेंच्यांनी तेंचेर डॅश करून गेले तांकां अरेस्ट करचे. तेंचेर कडक कारवाई जावची, एक्शन घेवचे अशें लोकांची मागणी आसा. आनी सद्या मांद्रे मतदारसंघात जे हरमल आनी मांद्रे ह्या दोनूय गांवांतले जे फाल्यां शिवजयंतीचे जे कार्यक्रम जे आसा तांच्यांनी कॅन्सल केल्लेलो आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. फाटल्या 5 वर्सांत आंतरराष्ट्रीय इव्हेंट प्रदर्शनां आनी रोड शो करपाक पर्यटन खात्यान 29 कोटी 17 लाख मायज मोडल्यात. सरकाराचे आंकडे आयल्यात. 2019 सगळ्यांत चड 13 कोटी मायज. फाटल्या वर्सा इव्हेंट एक्सपो रोड शोंचेर 12 कोटी मायज खर्च. कोविडांत 2021 एकय इव्हेंट ना. खासा रिपोर्ट. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट येवचे, खास करून विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो वाडचो म्हूण पर्यटन खात्याचो यत्न. विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो वाडपा खातीर पर्यटन खातें मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय इव्हेंट प्रदर्शनां आनी रोड शोचें आयोजन करता. फाटल्या 5 वर्सांत पर्यटन खात्यान 29 कोटी 17 लाख 18,249 रुपया मोडल्यात म्हूण विधानसभेतल्या लेखी जापेंतल्यान स्पश्ट जालें. हो डाटा पळयात. 2019 17 इव्हेंट केले. 13 कोटी 2 लाख 15,611 रुपया मोडले. 2020 3 इव्हेंट जाले. 1 कोटी 36 लाख 8,977 रुपया मोडले. कोविड आशिल्ल्यान 2021 इव्हेंट जाले ना. 2022 2 इव्हेंट जाले. 1 कोटी 99 लाख 62,383 रुपया मोडले. 2023 12 इव्हेंट जाले. 12 कोटी 79 लाख 31,278 रुपया मोडले. मजगती 2023 4 इव्हेंटाचे पैसे अजून दिवंक ना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कोकळकार. धारगळे 2 खांब्यांकडेन फ्लायओव्हर उबारपाचेर 1 मार्च मेरेन सरकार उपाय काडिना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेंत बीजेपीक मतां मारचे ना. थळाव्यांचे शिनाल. फ्लायओव्हरा खातीर धारगळे खासा ग्रामसभा जाली. मुख्यमंत्री आनी थळाव्या आमदारान फ्लायओव्हराचेर बेगोबेग निर्णय घेवचो म्हूण उलो. पेडण्याच्या धारगळ पंचायतीची आयतारा फ्लायओव्हराच्या मागणेक खासा ग्रामसभा. 2 खांब धारगळे फ्लायओव्हर जायच म्हूण थळावे तेमाक. थंय सद्याक एक्सिडंट स्पॉट जाला म्हूण थळाव्यांचो दावो. 1 मार्च पयलीं मुख्यमंत्री आमदारान उपाय काडूना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेक बीजेपीक थळाव्यांचे खंय एकूय मत मेळचें ना.
40 लोकांनी साईन मारल्याबरोबर तुमचा फ्लायओव्हर कॅन्सल झाला. आमच्या धारगडी किंवा पेडणे मध्ये 40 लोक म्हणजे ओढले झाले का? 40 लोकांना माझे नाव माझी साईन बोगस मध्ये कोर्टात होतो म्हटलंय 1 तारखेक त्यांना सगळं आम्ही पर्सनली कमिटी सगळ्यांचे कारण भरतले कोणच बीजेपी घोड घालचे ना लोकसभेत जोपर्यंत फ्लायओव्हरचा विषय जाय ना तोपर्यंत कोणच बीजेपी घोड घालतो ना. सगळे पेडण्याचे मांड्याचे लोक एक झाले तसे आम्ही सगळ्यांनी आता जाऊन जाय आणि आम्ही सीएमच्या घरा बसून त्याच्या बाहेर बसून आंदोलन करून जाय. 1,000, 2,000, 4,000 जितके लोक जमा होतात तितके इव्हन बार्देशातल्या कोलवाच्या सुद्धा लोक हांगासर येवपाक पडटा कामाला तांकां सुद्धा ह्या फ्लायओव्हराची गरज आसा. वेळसाव पंचायतीच्या ग्रामसभेत रस्त्याचो इश्यू येयलो. गरज पडल्यार जमीन संपादन करून रस्ते करात म्हूण लोकांची मागणी. सेक्रेटरी खंय बसकेक येना म्हूण बोवाळ. आदल्या सेक्रेटरीन सारके हँडओव्हर करूना म्हूण रजाव. लोक मागता एक्शन. जो सांगितलं तेणें की आपण चार्ज घेयला विदाउट एनी म्हणजे सारके डॉक्युमेंट्स वर सारकी चार्ज आपण घेयला ना. व्हिडिओ आपण लेटर केला. आता 1.5 वर्सां स्टेटमेंट जाता पंचायताचो की तेणी चार्ज घेयला प्रॉपर चार्ज घेयला ना. इंटरनल रोड इंटरनल ऑल रोड इन वेलसाव ऑल इन वेलसाव ते काम कितें सांगितलं ट्राय टू एक्वायर द लँड. मार्केट ऑक्शन आमगे सोपो कलेक्शन जाल ना मायकेल म्हणून घायलोले गार्बेज मॅनेजमेंट ओन सोर्स रिसोर्सेस आमगे कोण जनरेट कोता येते. मागीर एक सायन्स पार्का प्रोजेक्ट आलो आमगे पेंडिंग रिसोर्सी MRF फॅसिलिटी रिसोर्सी अपग्रेडेशन ऑफ वेलसाव ग्राउंड आनी कितू फंड्स अलॉट केलाय 15 फायनान्साक whether all the committees are constituted. Most of them are development and we have taken people's suggestions and we will work towards it. करमोणा ग्रामसभेत वेचणुकेनी EVM नाका म्हूण थाराव. आमी जाणाव ह्या दिसांनी EVM स्क्रॅप करचे म्हणून आमच्या गोंयांत जायते कडेन प्रोटेस्ट जातात. सो आयज करमोणा विलेज पंचायतीची ग्रामसभा आसली आनी तांणी तो एक थाराव घेतला एक रेजोल्युशन घेतला की गव्हर्मेंटान EVM मिशिनां जी आसा ती स्क्रॅप करची आनी बॅलेट पेपराचेर फुडली इलेक्शनां जी जातात ती करची म्हूण. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. बीजेपीत गेल्ले काँग्रेसीचे आमदार काँग्रेसीत आसतनाय भ्रष्टाचार करताले. तांकां आतां रान मेकळे. काँग्रेसीत आसतना तांचेर खंय नियंत्रण आशिल्लें. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश उलयला. काँग्रेसीच्या आमदारांचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप करप उपरांत वॉशिंग मशिनान घालून तांकां बीजेपीन घेवप. बीजेपीचो खंय फॉर्म्युला. आयज हे सगळे खंय आसात. आयज सगळे हे खंय आसात म्हणजे भाजपान आसात. म्हणजे ते वॉशिंग मशिनान घालून तांकां धुवन तेणी निवड केले तांचे दृश्टीन असो तेजो अर्थ जालो. करेक्ट. सो हे सगळे मोस्ट करप आयज प्रत्येक मिनिस्टर तुमी करात. हो इशू हांव म्हणना कारण हांवें घालूं नाशिल्ले चार्जीस घातिल्ले बीजेपीची लिडरशीप हांकां करप्शन करपाक वाव दिता. काँग्रेसी आसतना हेंचे करप्शन आमी कंट्रोल करताले. कोण डिनाय करपाक शकता. आमी एक लायनीचेर रावता की हे कदाचित हेंगे करप्ट मायंड आशिल्ली ती आयज तांकां हे दिलें तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या तेणी. हळदोण्या खोर्जुव्या 2 दिसां आदीं फाटीं प्रणव फट्टेचेर सुरी हल्लो करतल्यांक पुलिसांनी धरून खर कारवाय करची. आमदार कार्लूस आनी थळावे म्हापशां पुलीस स्टेशनार पावले. हल्लो करतल्यान वापरिल्ली गाडी पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या. मात कोण तो अजून सापडूना. प्रणवाचेर GMCत उपचार चल्ल्यात. तेका पयलीं मोटरान बसोवपाक सोदताले व्हरपाक आनी कोणागे घरा व्हरपाक ताका एक्सक्यूज आशिल्लो सांगपाक ते घर खूंय दाखय म्हणून आमकां पूण ताका एक्चुली व्हरोंक सोदताले कोण जाल्यार मारपाक आनी काबार करपाक. तो बसलो ना. मागीर एकल्यार ताका मारली. सुर्यान कितें वेपन हांव नेणा पुलीस इन्वेस्टिगेट करतले कसली प्रणवय सांगता. पण बायलो आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून न्ही बायलो सामको येवप हिंगा इतले दम आहा ताका आनी आमगे भुरग्याक असॉल्ट करपाक. दीस इज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न एंड टू असॉल्ट हिम was a clear intention to murder him. So therefore I have asked the police to also add section 307 of the IPC which is an attempt to murder. तर एंट्री करपाक आनी ताका तो गाडयेंतलो म्हणलो राव रोमस राव म्हणू लागलो
आनी ताका कितें दिसलें हे चुकोवन हेवटेन पावले काय म्हणून गाडी बीन घेवन म्हणून तो थंय रावलो तांकां आनी ते येयले टर्न मारून येयले गाडयेचो टर्न मारून येयले आनी ताका सांगपाक लागलो एकटो आमकां म्हणलें शितू खरेबारलें घर मातशें दाखय चाकू काडून तेच्या हातीर मारपाक स्टार्ट केलें आनी दोनूय हात तिचे हे केले चाकू मारून डॅमेज केलें पुलिसांनी कितें तरी फुडें एक्शन घेवंक जाय बरी नेट धरून ताका सोडपाचो ना कित्याक फाल्यां तूं दुसऱ्याचेरूय करूं शकता असो. दोडामार्ग पुलीस आउटपोस्टाच्या रिपेराच्या कामाची आमदार चंद्रकांत शेटयेन बुनियाद घाली. 50 लाखांचे काम म्हयन्या भितर सोंपतले. खंयच्याय कामाची फायल पास करून घेतलो जाल्यार खंय 1.5-2 वर्सां वता. फाटल्या वर्सा विधानसभेत इशू काडिल्लो. आज काम सुरू. आमदार शेटये उलयलो. तुमकां जर खबर आसतली जाल्यार पयलेच असेंब्ली जेन्ना जाल्ली जुलयात तेन्ना हांव ह्या आउटपोस्टाचो विशय असेंब्लीन घातलेलो आनी हांव हे आउटपोस्ट अशें आसा म्हटल्यार हांगा जरी आमचे पुलीस भाव जे रात दीस काम करता तांचे जर तुमी भितर वचून आतांय पळय शकता काम सुरू जावंक ना. फ्लोरींग गेल्लें आसा, वॉशरूम प्रॉपरली ना, हांगा जो इंचार्ज आसता ह्या पुलीस स्टेशनाचो ताका बसपाक कॅबिन ना आनी हो जो विशय कसो आसा दोड्या मार्गा वयल्यान जी पयली एंट्री म्हणटा ती हांगा जाता ती आनी जर आमचे एका स्टेटीचे एक बॉर्डर जर आउटपोस्ट इतले जर खराब असले जाल्यार तेतून कितें जाता एक इमेज आसता आमच्या गोंयची आमी कितें म्हणटा गोंय आज आमी टुरिजम फक्त सी सायड टुरिजम म्हणना आज आमी हिंटरलँड टुरिजम म्हणटा जाल्यार इमेज आसता ती खराब जावंक शकता आनी ह्या हेचे म्हणजे आमच्या पुलीस भावांक बरी फॅसिलिटी जावपाक आमची गोंयची इमेज वाडपाक हो विशय हांवें मांडलेलो कित्याक आमी त्या दिसाच्यान जी फायल फॉलो केला तुमकां लोकांक इतलेंच सांगपाक कितें एक जर फायल जर क्लियर करून हाडटलो 1.5 ते 2 वर्सां लागतात. मदीं खुबशे प्रॉब्लेम आशिल्ले बजेट हेड नाशिल्लो अप्रुवल नाशिल्ले अशें खुबशे जातात पण हे सगळे पर्सनली फॉलो करून आज हे आमी फावंडेशन केलां. ह्या कामाचो सगळो कॉस्ट आसा तो अरावंड 45 लाख आसा आनी ह्या कामान आमी मेन कितें करतले जर ते रुफींग आसा नवे ते बदलतले फ्लोरींग गेला ते बदलतले हाका फूल बिल्डिंगेची भिंते खंय गेला त्याची दुरुस्ती करतले पेंटिंग करतले कॅबिन्स करतले सो त्यामुळे डेफिनेटली आनी सगळे काम 60 दिसांनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सोंपयतलो. गोयचे रामभक्त अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेवन आयले. आस्था ट्रेनीन सुमार 1400 जाण गेल्ले. सगळ्या गोंयकारांनी रामलल्लाचे एकदा तरी दर्शन घेवचे म्हण तांचो उलो. सगळेजणच रामसेवक कसे होते तिकडची माणसं रेल्वेमधली माणसं आणि राम मंदिरातली सुद्धा माणसं पोलीस सगळेजण रामभक्त आणि रामसेवकच होते. त्यामुळे हा अनुभव माझा अविस्मरणीय आणि चिरंतन टिकणारा आयुष्यभर आहे. तांकां श्रेय आसा आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या आमच्या पुण्यान हो आमकां दीस पळोवपाक मेळ्ळो तेन्ना हांव सगळ्यांक तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी एकदां आमी रामललाचे दर्शन जालें 11 आनी आमी खूब खोशी जाले आनी आमकां खूब खूब बरें दिसलें परत दर्शन घेवचें अशें दिसलें. अयोध्या आस्था ट्रेनीन गेलो आमकां हांगा गोंयच्यान गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हेणी जे अरेंजमेंट केले आनी जे गेले सगळे भक्त राम भक्त त्यांची काळजी जी घेतली ती पूर्ण येयसर सकाळी त्यांनी आमकां पावले काय ना गोंयान पावले काय ना हे सुद्दां विचारले आनी आमी जे गेले ते आमच्या वांगडा युवा आसले कॉलेजचे भुरगे आसले ते भुरगे इतके सनातन धर्मा वाटेन आकर्शीत जाल्या ते फुडले आमचे भवितव्य ते सुखकर आनी श्रद्धावान आसतले सगळे देशाचे भक्तिमय वातावरण आसतले. देवाचे दर्शन तर सामके म्हणजे जेन्ना आमी देवळान पावले ना मन सामके भरून आयले आनी मूर्ती पळोवन सामकी इतली सामकी आनंद जालो म्हणजे सामके कितें जालेच दर्शना खातीर आमच्या लागीं 3 किलोमीटर चलचें पडलें आनी गेल्यानंतर सगळ्यांक एक लायनीन 2 लायनी केल्ल्यो फुडें वचून 4 लायनी अश्यो करून दर्शन करपाक आमकां मेळ्ळें. प्रुडंट मिडियान प्रायम टीव्हीक 8 विकेटींनी धाडावन गोवा पत्रकार संघान फोंड्या दवरिल्ले टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. प्रुडंटाच्या जैतांत शैलेश झांटये आनी दुर्गेश नायक परजळे.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.